हांव एक जाल्यार सांगून गेले हेल्पराक कळ्ळें की माती आसा ती कोर्नराक सामकी माती हें जाली मागीर ती हांवें माती ताका भुरगें आतां सर पळय अशें जालें जाल्यार बाकी हांव करपाक शकता हांव हुंय तरी कोणा बाबा पुता कोणा हाडटा प्रॉब्लम ना बट जाग तेम दिवपाय न्हू गांवकारांनी आज सद्या कोणागे आज तितली घरां कोणागे बारीक जागा ना रे तितली घरां ना व्हडली प्रायमरी आसा न्ही तेका एड करूं आतां पूण जागा बट आज बरें आतां तेगे घरां तो निवळ करून दिता थंय तेगे कितें भायर दिवपा तें आमी उलयलें तें आमी तेगे दितलें आतां जाग्याचो प्रॉब्लम आहा कशें बांदपाचें कितें करपा तें आमी चोयतले डिपार्टमेंट आहा तें चोयतलें आतां तो एक जागा आहा खंय तेगे घराक आमी हांगा येयल्ले कारणान न्ही आमकां ही परिस्थिती कशी आसा पूण पयलीं आमी सगळ्या गांवच्या लोकांक पंचाक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें की बालवाडी शिफ्ट करपाक म्हणून तेणी काही कारणां लागून आमकां मागीर करतलें म्हणलेलें तेका लागून हांव सर हांगा आयलो आनी फुडलें कितें आमचें मार्गदर्शन आसा तें आमकां सरान मार्गदर्शन केलें आमी क्लबार शिफ्ट करतलीं आनी आयच्या आयज आमी करतलीं शिफ्ट आनी तेजे खातीर हांव सराक थँक्यू म्हणटा. तुमकां नमस्कार. आज आमगेल्या फाल्यां ह्या वाठारान येयल्लो ही आंगणवाडी चोवपाक आनी आप तरी आमी थोडो व्हिडिओ हो तरी घुडायलो जाल्यार हिना दिसती पडा की हेजे हाल कितें जाले ते आनी हिंगा आमगेले भुरगे ल्हान भुरगींक आमकां शिकतालीं सो आज ते रूफ आख्खो सकयल देंवला आनी सकयल पडा सो आतां आमी टेम्पररी क्लब हावजान क्लबा मेंबर्सान एग्री जाले क्लबान शिफ्ट करपाक आनी हे भुरग्यांक एक बेजीक वस्त तरी आमकां ही दिवपाक सो हांव क्लबा मुजनान आनी गांवच्या लोकांक क्लबा मेंबर्सान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक टेम्पररी आमी शिफ्ट करपाक ही आंगणवाडी शिफ्ट करून भुरग्यांक एटलीस्ट 25-30 भुरग्यां हिंगा सो ह्या भुरग्यांक शिफ्ट करून एक बरी वेवस्था करपाक आमी आनी मुखार एक बारीकशी आंगणवाडी बांदपाक हांव मुखार रावतलो आनी हांव कोण घेतलो सो सगळ्या तुका आतां हेजें जालें म्हूण तांकां देव बरें करूं.